केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेत वेगवेगळ्या विषयांचेर जाले निर्णय। रेल्वे दोट्टीकरण आणि शेती शिपणावळ येवजणेक मेळ्ळ्या मान्यताय। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिल्या माहिती। भारतीय रिझर्व्ह बँकेचो 2 म्हयन्याळी पतधोरणीय नियाळ जालो जाहीर। बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी पतधोरण केलें घोषीत। राज्य मंत्रिमंडळाच्या बसकेत स्क्रॅप वाहनां पावणेर काडपा खातीर मेळावे घेवपाचो निर्णय। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी बसके उपरांत पत्रकारांक दिली माहिती। आणि खेळांत अर्जेंटिनात सुरू आशिल्ल्या ISSF विश्व करंडक सर्तींत रॅपीड फायर पिस्तूल प्रकारांत विजयवीर सिधू हाणें मेळयलें भांगरा पदक। बायलांच्या श्रेणींत सुरुची हिकाय मेळ्ळें व्यक्तिगत भांगरा पदक। आणि आता खबरो विस्तारान। अंतराळ वाठारा प्रमाण बेगीनूच अणुऊर्जा वाठार लेगीत खासगी मळाचेर उपलब्ध जातलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। नवी दिल्लीत काल आयोजीत रायझिंग भारत शिखर बसकेंत प्रधानमंत्री उलयताले। सर्वसमावेशकता हे फकत आश्वासन न्हय जाल्यार सरकाराचें धोरण आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार ठामपणान सांगलें। तुष्टीकरण हे सामाजीक न्यायाच्या आड आशिल्ल्याचें प्रतिपादन प्रधानमंत्र्यांनी वक्फ सुधारणा कायद्याचें स्पश्टीकरण करतना ह्या वेळार सांगलें। जैसे स्पेस सेक्टर खोला गया, वैसे ही अब न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर भी ओपन किया गया। इनोवेशन को अब सीमाएं नहीं, समर्थन मिलेगा। गिग इकोनॉमी से जुड़े युवाओं को पहली बार सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया जाएगा। जो पहले दूसरों के लिए इनविजिबल थे, अब वे नीतियों के केंद्र में है। और SC, ST तथा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए 2 करोड़ के टर्म लोन। इंक्लूसिविटी इज नॉट जस्ट अ प्रॉमिस, इट्स अ पॉलिसी। विश्व नवकार महामंत्र दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीत आयोजित नवकार महामंत्र दीस कार्यावळीत संबोधन केलें। नवकार महामंत्र हो फकत मंत्र न्ही जाल्यार तो भावनेचो केंद्रबिंदू आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार सांगलें। जैन धर्म स्वताचेर जैत मेळोवपाची प्रेरणा दिता अशें सांगून नव्या संसदीय इमारतींत जैन धर्माचो प्रभाव स्पश्टपणान दिसता अशें तांणी सांगलें। उदक वाचयात, आवयच्या नांवान झाड लायात, नितळसाण राखात, योगाभ्यास करात ह्या सारख्या 9 संकल्पांक पाळो दिवपाचें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलें। नवकार महामंत्र का एक दर्शन विकसित भारत के विजन से जुड़ता है। मैंने लाल किले से कहा है, विकसित भारत यानी विकास भी विरासत भी। एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, ऐसा भारत जो थमेगा नहीं, जो ऊंचाई छुएगा लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। विकसित भारत अपनी संस्कृति पर गर्व करेगा। इसलिए हम अपने तीर्थंकरों की शिक्षाओं को सहेजते हैं। केंद्र सरकारच्या आर्थिक मंत्रिमंडळाची बसका आयज जाली। तातूंत वेगवेगळ्या विशयांचेर निर्णय जाले। आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांमदी तिरुपती पाकला कटपाडी मजगती सिंगल रेल्वे लायनीचे दोट्टीकरण करपा खातीर मंत्रिमंडळ बसकेत मान्यताय दिल्ल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली। ह्या प्रकल्पाक 1332 कोटी रुपया खर्च जातलो अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें। ये प्रोजेक्ट आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। तिरुपति से काटपाड़ी की डबलिंग 1332 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट में 17 मेजर ब्रिजेस हैं और 327 माइनर ब्रिजेस हैं। 7 फ्लाईओवर्स हैं, 30 अंडरपासेस हैं और 104 किलोमीटर की रूट लेंथ है।
काफी सारा इस डबलिंग से बहुत सारा जो रोड पे जा रहा था ट्रैफिक वो ट्रेन की रेल की तरफ शिफ्ट होएगा और शिफ्टिंग से करीब 20 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव करेंगे, जिससे करीब करीब 1 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर ये कार्बन डाइऑक्साइड का सेविंग है। 1 करोड़ ट्रीज लगाने के बराबर ये कार्बन डाइऑक्साइड की सेविंग है। 4 करोड़ लीटर डीजल इससे बचेगा और ट्रांसपोर्टेशन के मॉडल शिफ्ट से 450 करोड़ के आसपास साल के एवरी ईयर आफ्टर ईयर देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी आएगी। मंत्रिमंडळ बसकेत प्रधानमंत्री शेती शिपणावळ येवजणेच्या आर्विल्लीकरणाक मान्यताय दिल्या। ते खातीर 1600 कोटी रुपया खर्च येतलो अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिल्या। एक बहुत इंपॉर्टेंट आज फैसला लिया गया, पीएम कृषि सिंचाई योजना का सब स्कीम है वो अप्रूव की गई है और ये पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए ये एक 78 पायलट प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफरेंट स्टेट से आए हैं, उनको लेके ये सब स्कीम बनी 1600 करोड़ रुपीस की। एक तरीके से एक साइंटिफिक एआई का यूज करके, आईओटी का यूज करके, सेंसर्स इतने तरह के हैं, स्काडा यूज करके, इन सब का यूज करके, जियो स्पेशियल डेटा यूज करके, सैटेलाइट से जो स्टडी हो रही है वो देख के, कैमराज से देख के क्रॉप की क्या कंडीशन है वो देख के, इन सब को अगर ढंग से करें तो क्रॉप यील्ड भी इंप्रूव होगी और वाटर का यूज भी कम होगा। रिझर्व्ह बँकेचो 2 म्हयन्याळी पतधोरणीय नियाळ आयज जाहीर जाला। या नियाळात रेपो दरात %1 कपात जाल्या। रेपो दर 6.25 आंकड्यावयल्यान 6% इतक्यार देंवयला। त्या कारणान घर आनी वाहनाची रिणां सवाय जावपाची शक्यताय आसा। भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी आयज खासा पत्रकार परिशदेंत 2 म्हयन्याळी पतधोरण जाहीर केलें। 2025-26 ह्या अर्थीक वर्सा खातीर जीडीपीचो दर 6.5% उरतलो असो अदमास रिझर्व्ह बँकेन उक्तायला। केंद्रीय अदमासपत्रक जाहीर जाल्या उपरांत भारतीय रिझर्व्ह बँकेन पयलेंच पतधोरण जाहीर केलां। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions and outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, the STF rate under the liquidity adjustment facility shall stand adjusted to 5.75% and the marginal standing facility rate or the MSF rate and the bank rate shall stand adjusted to 6.25%. पोर्तुगालची यशस्वी भोवणी करून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज फांतोडेर स्लोवाकियाची राजधानी ब्रातिस्लावा हांगा पावल्या। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचो फाटल्या 27 वर्षांतलो हो पयलोच पोर्तुगालचो दौरो आसा। भारताचे राष्ट्रपती 29 वर्सां उपरांत स्लोवाकियाच्या भोवणेर गेल्यात। स्लोवाकियाचे राष्ट्राध्यक्ष पीटर पेलेग्रिनी हांच्या वांगडा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची वेगवेगळ्या विशयांचेर बसका जावपाची आसा। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांका शिष्टाचारा प्रमाण स्लोवाकिया सरकारान येवकार दिलो। पेलेग्रिनी के साथ मेरे रचनात्मक बैठक हुई। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की और साझा वैश्विक और क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर भी चर्चा की। मैंने हमारे देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनकी व्यक्तिगत पहल और प्रतिबद्धता को भी सराहना की है। आणि खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल।
OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। 15 वर्सां पिरायेची स्क्रॅप वाहनां पावणेक काडपा खातीर पर्वरी, मडगांव आनी म्हापसा ह्या शारांनी मेळावे घेवपाचो निर्णय सरकारान घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। राज्य मंत्रिमंडळाची बसका मंत्रालयात जाली ते उपरांत मुखेलमंत्री उलयताले। There is a dispose of the off-road government vehicle at a scrap mela to be organized at a various location in the state of Goa. Government of गोवाच्यो ज्यो ऑफ-रोड जाल्ल्यो व्हेकल आसात 15 वर्सां सकयल्यो ज्यो आसात त्यो मेला ऑर्गनायज करतले इधर द वन इज इन पर्वरी, मडगांव एंड म्हापसा आनी त्यो डिक्लेअर करतले डेट प्रायर टू 2 दीस। ज्यो गाडयो डायरेक्टली थंय येवन ऑक्शनाक जेका कोणाक जाय तेणी व्हरपाच्यो आनी अबाव 15 इयर्स जाल्यार त्यो स्क्रॅपा खातीर त्योय कोणी येवन जर आसत जाल्यार तेंच्यांनी व्हेला जाता, बट त्यो डायरेक्ट थंय ऑक्शन करपाचें ठरयलां। एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 200 व्हेकल्स आर देर, 250 व्हेकल्स ना गव्हर्मेंटाच्यो व्हेकल्स सगळ्यो आमच्यो व्हेकल्स आसा। 15 वर्सां सकयल्यो परत तांकां रियूज करपाक मेळटल्यो, 15 वर्सां वयल्यो आसा पयलीं त्यो करतल्यो। खूब दीस जालो प्रोसेस लेंथी आशिल्लो त्या खातीर ताजो मेलाच करपाचो ठरयला। गोंय सरकार आनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हांच्या मदीं आयज पर्वरे मंत्रालयांत कबलात जाली। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हाजेरेंत ह्या कबलातीचेर सयो जाल्यो। CSR येवजणे खाला इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन राज्यांतल्या महामार्गांचेर लोकांक आवश्यक त्यो सोयी सुविधा उपलब्ध करून दितले अशी माहिती ह्या कबलाती उपरांत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली। IOCL बरोबर आमी जो एग्रीमेंट MOU साइन केला, आमच्या मदीं जी सुरेश कुमार जनरल मॅनेजर ऑफ द IOCL, श्री इंदिरा सेन वर्मा सिनियर मॅनेजर एंड निलेश ठाकरे मॅनेजर हे तिगूय जाण हांगासर आसा। हांव IOCLचे चेअरमॅन हांकां एक खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हे विकसीत गोवा हो मॉडल एस्टाब्लीश करता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली IOCLच्या बरोबर करतले। तितूंतल्यान तांकां आमी लँड एलोकेशन फॉर द फ्युएल स्टेशन फॉर द टुरिस्ट फ्रेंडली स्टेट हे करपाचें आसा आनी एप्रॉक्सिमेटली गोवा NH नॅशनल हायवेचेर 4 सायट्स ह्यो डिझायन करून एप्रॉक्सिमेटली 10,000 स्क्वेअर मीटर जागा ही तांकां IOCL स्टेशन्स चार्जिंग हे घालपाक एलोकेट करपाचें आसा। सर्वे सुरू आसा। इन PWD डिपार्टमेंट आमी तांकां 2,000 पार्सल्स वेगवेगळ्या चार्जिंग स्टेशन घालपा खातीरूय एलोकेट करपाचें आसा। वेगवेगळ्या जाग्याचेर ते टॉयलेट्स आसतले, चेंजिंग रूम आसतले, EV चार्जिंग स्टेशन्स आसतले आनी फ्युएल स्टेशन्स हे आमकां फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दिवपाचें आसा। राज्य सरकारचे पर्यावरण मंत्रालय आणि टॅरी ही संस्था हांच्या मदीं समजिकायेची कबलात जाली। पर्वरे मंत्रालयांत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हाजेरेंत ह्या कबलातीचेर सयो जाल्यो। राज्यांतल्या खाजन जमिनीचो वापर कशा पद्दतीन करूं येता हे विशीं हे कबलातींत तरतुदी आसात। ह्या कबलाती विशीं मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी खोस उक्तायल्या। आज आमी आमचे डिपार्टमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड टॅरी हांच्या मदीं MOU साइन करता। म्हाका MOU साइन करता आसतना हांव स्वता टॅरीच्या मेन हेड ऑफिस एट दिल्ली हांगासर वचून आयला। तांचें काम एकंदर टॅरीचें काम पुराय देशभर कशा पद्दतीन चलता हें पळयलां। वेगवेगळ्यो स्टेट्स, वेगवेगळ्या एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हांच्या बरोबर तेंचें काम आसा आनी एनवायरमेंट क्षेत्रांत खुबूच खरोखरूच खूब बरें काम आसा। आमकां विशेश करून आमी जेन्ना कोस्टल आनी मरीन रिसोर्स मॅनेजमेंट आमी हे प्रमोट करपाक सोदता, दॅट वील हेल्प अस विथ द टॅरी आनी इन फ्युचर ब्लू इकॉनॉमी, क्लायमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी कन्जर्वेशन्स आनी एग्रीकल्चर लायवलीहूड रिसोर्स मॅनेजमेंट आनी कन्जर्वेशन इन प्रमोटिंग द सस्टेनेबल इको टुरिजम एक्टिविटी हाज्या खातीरय तेंचो खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां उपयोग जातलो। रिन्युएबल एनर्जी आनी मायनिंग एनलायटेड एक्टिविटीज हातूर विशेष करून आमी टॅरी हांचो खूब बऱ्या पद्दतीचो तांचो जेंची स्टडी आसा तो उपयोग करून घेवपाक शकतले। विकसित भारत 2047 आणि विकसित गोंय 2037 हे संदर्भात लोकांच्यो सुचोवण्यो आणि मतां सरकारा मुखार मांडपा खातीर राज्यांतल्या भौशीक सुवातांचेर QR कोड सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मुखेलमंत्र्यांनी ही माहिती दिली।
विकसीत गोवा 2037 हे पुराय करपा खातीर लोकांचे सजेशन्स घेवपाक आयच्यान आमी चालू करता. हाज्या पयलीं एका कॅबिनेटूय अप्रुवल दिल्लें. कॅबिनेट आमचे मिनिस्टर्स, HOD, सेक्रेटरीज ह्या सगळ्यां कडेन उलयल्या. इंडस्ट्रियल बॉडी, कमर्शियल बॉडीज ह्या वेगवेगळ्यां कडेन आमची जे आमी ऑर्गनायझेशन्स घेतला ते सगळ्यां कडेन उलयतले आनी विकसीत गोवा 2037 हाजो विजन डॉक्युमेंट विदीन 6 months आमी पुराय करतले. एंड दॅट वील बी द ओपन फॉर द पब्लीक ऑल्सो आफ्टर द 6 months. ताच्या खातीर आत्तां जेंका सजेशन्स दिवपाक जाय वेगवेगळ्या गजालीच्यो ते सजेशन्स दिवपा खातीर ओपन आसा. नाव विदीन अ मंथ दोज वॉन्ट्स टू गिव द सजेशन्स विदीन अ मंथ दे वॉन्ट टू कंप्लीट इट within a 1 month. कारण half the काम they have completed to meet the industries, to meet the Chamber of Commerce, to meet different people in the state of Goa. They are already completed. फक्त आमकां लोकांची सजेशन्स येवपाची बाकी आशिल्ली. MOU आमी 6 म्हयन्या पयलीं करून सगळें काम कंप्लीट केलें. आयचो फक्त लॉन्चिंग जे आसा हें लोकां कडल्यान सजेशन्स घेवपाक. दी सजेशन्स फ्रॉम द पब्लीक स्पेशली. आनी QR code will open till the 25th of May. 25 मे पर्यंतूच लोकांक सजेशन दिवपाक ओपन आसतलो. त्या खातीर 25 मे पर्यंत जेका दिसता की तांच्यांनी सजेशन्स जी आसा पळय न्ही विकसीत गोवा 2037 धरून तांच्यांनी दिवची. राज्यातल्या कृषी वाठाराक लागून गांवगिऱ्या वाठारांत रोजगाराच्यो बेस बऱ्यो संदी उपलब्ध जातात आनी हाका लागून तरणाट्यांक रोजगार मेळटा. तशेंच आर्थीक लाव जाता अशें धारबांदोडेचे शेतकार वरद सामंत हांणी सांगलां. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या मार्गदर्शनाखाला तालुक्याचे नोडल अधिकारी आणि स्वयंपूर्ण मित्र आणि स्वयंपूर्ण गोंय येवजणे खाला वरद सामंत हांच्या शेत वाठाराक भेट दिली आणि सामंत हांणी शेती खातीर उपेगांत हाडिल्ल्या आर्विल्ल्या येवजण्यांची माहिती घेतली. ह्या माहितीचो उपेग राज्यातल्या हेर शेतकारांक करून दिवपाचो तांचो हेत आसा. कळंगुटेंतल्या एका खून प्रकरणात दुबावीत आशिल्ल्या सुचना सेठ हिच्या आड गोंय पुलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या 121(1) आणि 352 ह्या कलमा खाला गुन्यांव नोंद केला अशी माहिती उत्तर गोंय जिल्हो पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिल्या. दुबावीत सुचना सेठ ही कोलवाळ बंदखणीत आसतना तिने पुलीस कर्मचाऱ्यांक मारहाण केल्ल्याची कागाळ तिच्या आड जाल्या उपरांत गोंय पुलिसांनी ही कारवाय केल्या अशें तांणी सांगलें. 9 जानेवारी 2024 दिसा 4 वर्साच्या चल्याची हत्या केल्ल्याचो बंगळुरूची स्टार्टअप CEO सुचना सेठ हिच्या आड गुन्यांव दाखल जाला. हे विशयी पुलीस अधीक्षकान माहिती दिली. जैसे कि आप जानते हैं कि सूचना सेठ she is presently under trial in a Kalangut murder case and that case is presently उसका ट्रायल चल रहा है और उस केस के अंदर she is presently lodged in कोलवाले prison. तो हमें कोलवाले prison से एक कंप्लेंट आई थी that she had assaulted one of the staff which was deployed there. So after receiving the complaint, we have taken legal action. We've registered a case against her under section 121 subclause 1 and section 352 of BNS. और इसके ऊपर अभी क्योंकि वो इस केस को हमने रजिस्टर करके इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या हुआ, किस तरीके से किया गया. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे
पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसावा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। नवीन आधार ॲपा वरवीं तोंडाची वळख प्रमाणीत करप शक्य जातलें, ते खातीर प्रत्यक्ष कार्ड वा छायांकीत प्रतीची गरज ना अशें केंद्रीय माहिती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळां। आतां मनीस फकत एका टॅपा वरवीं गरजेची म्हायती उपलब्ध करूंक शकता अशेंय तांणी सांगलें। हॉटेलाचे रिसेप्शन कावंटर, दुकानां वा प्रवासा मजगतीं आधाराची छायांकीत प्रत दिवपाची आतां गरज उरची ना। नवे ॲप पुरायपणान सुरक्षीत आशिल्ल्याची गवाय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिल्या। ऑथेंटिकेशन को, आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन को हम किस तरह से कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में लेके जा सकते हैं, इसके पीछे एक कारण है। आपने देखा होगा कई जगह आधार कार्ड की खबरें आती हैं कि आधार कार्ड फॉर्जिंग करके किया गया, फॉर्जरी करके किया गया, फोटोशॉप करके नया कार्ड बना दिया गया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देश भर से इसकी खबर आती थी। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक 2 स्टेप प्रोग्राम बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांचे मदीं फेब्रुवारी म्हयन्यांत जाल्ल्या चर्चेत थारायल्ल्या प्रमाण दोनूय देश द्विपक्षीय व्यापार कबलातीचेर काम करतात अशें केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हळां। ह्या विशयाचेर दोनूय देशां मदीं खूब फावटी बसका जाल्यात आनी ही कबलात पुराय करपाचे दिकेन पावलां उखल्ल्यात अशेंय मंत्री गोयल हांणी मुखार सांगलें। ही द्विपक्षीय व्यापार कबलात भारताचे हित साधपी आणि विकसीत भारताच्या दिकेन अर्थव्यवस्था बळिश्ट करपाक मदत करतली अशें मंत्री गोयल हांणी सांगलें। इंग्लंडच्या भेटेर आशिल्ल्यो केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आयज भारत इंग्लंड अर्थीक संवादाच्या 13व्या मंत्री पावण्यावेल्या बसकेंत वांटो घेवपाच्यो आसात। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि इंग्लंडचे अर्थमंत्री हे ह्या बसकेचे सह अध्यक्ष आसतले। आपल्या इंग्लंड भोंवडेंत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन इंग्लंडांतले विचारवंत, गुंतवणूकदार आनी उद्योजकां वांगडा भासाभास करपाच्यो आसात। आपल्या भेटेंत कांय कबलाती लेगीत त्यो करतल्यो। इंग्लंडांतल्या इंडिया हाऊस हांगा आयोजीत केल्ल्या विकसीत भारत संधी आनी आव्हानां ह्या विशयावेल्या एका परिसंवादांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आपले विचार उक्तायले। भारतांत परिवर्तनात्मक सुधारणांक सुरवात जाल्या आनी राज्याक ताक बळिश्ट जाता अशें निर्मला सीतारामन हांणी सांगलें। देशभरांत वक्फ सुधारणा कायदो 2025 लागू जाल्ल्याची अधिसुचोवणी जारी जाल्या। संसदेच्या दोनूय सभाघरांत मंजुरी मेळ्ळ्या उपरांत हे विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे कडेन धाडिल्लें। तांणी विधेयकाक मंजुरी दिल्या उपरांत ताचें रुपांतर कायद्यांत जालें। हो कायदो लागू जाल्या उपरांत अस्तंत बंगालांत कायद्या आड हिंसक आंदोलन सुरू जालां। मुर्शिदाबाद हांगसरल्या जंगीपुरांत आंदोलकांनी पुलिसांच्या गाडयेर हल्ले केले। ह्या वाठारांतली इंटरनेट सेवा लेगीत बंद आसा। मजगती अस्तंत बंगालाच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी आणि भाजपाचे फुडारी शहजाद पूनावाला हांणी ह्या विशीं प्रतिक्रिया उक्तायल्यात। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वोका प्रॉपर्टी को लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। प्लीज रिमेंबर व्हेन दीदी इज हियर, दीदी विल प्रोटेक्ट यू एंड योर प्रॉपर्टी। इसी का मतलब बन चुका है तुष्टीकरण मुझे चाहिए, और तुष्टीकरण की सारी हदें पार करके ममता बनर्जी अब सरेआम खुलेआम संविधान को चुनौती देने वाले तत्वों का बचाव कर रही है। कल मुर्शिदाबाद में हमने देखा आगजनी हुई, हिंसा हुई, पथराव हुआ, पुलिस को मारा गया, और जिन लोगों ने कहा हम संविधान नहीं मानेंगे, आज वो धमकी दे रहे हैं कि हम ऐसा डंक मारेंगे कि आप भाग जाओगे, जीने नहीं देंगे, हम संविधान नहीं मानेंगे। ये ऐसी धमकी देने वाले लोगों को ममता बनर्जी ममता दिखा रही है, और जिस प्रकार से संरक्षण सेकुलरिज्म और वोट बैंक के नाम पर दे रही है, ये दिखाता है कि आज माँ माटी मानुष नहीं, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण ममता बनर्जी का एकमात्र उद्देश्य बन चुका है। बिमस्टेक देशांच्या शेती मंत्र्यांची बसका नेपाळची राजधानी काठमांडूत सुरू जाल्या। देशातलो शेतकी वाठार लाभकारक जावचो हे खातीर यत्न करप आनी बिमस्टेक देशांमदी शेती विशयक दिवप घेवप वाडोवप हो ह्या बसकेचो मुखेल हेत आसा। केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांच्या मुखेलपणा खाला भारताचे प्रतिनिधी मंडळ ह्या बसकेंत वांटेकार जालां। छत्तीसगडात 22 नक्षलवाद्यांनी काल बिजापूर पोलिसां मुखार आत्मसमर्पण केले।
तातूंतल्या 4 नक्षलवाद्यांचेर प्रशासनान 26 लाख रुपयांचे इनाम जाहीर केल्ले। ही माहिती बिजापूर जिल्ह्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक चंद्रकांत गोवर्णा हांणी पत्रकारांक दिली। आपण जावन पोलिसां मुखार समर्पित जाल्ल्या नक्षलवाद्यांक दरेकी 50,000 रुपयांचो निधी दिवपाचो प्रशासनान थारायला, अशी माहिती लेगीत तांणी ह्या वेळार दिली। ह्या वर्सांत आतां मेरेन बिजापूर जिल्ह्यांत 180 नक्षलवाद्यांनी पुलिसांकडेन आत्मसमर्पण केल्ल्याची माहिती गोवर्णा हांणी पत्रकारांक दिल्या। अर्जेंटिनात सुरू आशिल्ल्या ISSF विश्व करंडक सर्तींत भारताच्या विजयवीर सिधू हाणें दादल्यांच्या 25 मीटर रॅपीड फायर पिस्तूल प्रकारांत भांगरा पदक मेळयलां। भारताचे ह्या सर्तींतलें हें पयलेंच भांगरा पदक आसा। बायलांच्या श्रेणींत सुरुची सिंग हिणें 10 मीटर एअर रायफल प्रकारांत व्यक्तिगत भांगरा पदक मेळयलें। आनी आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.5 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। अंतराळ वाठारा प्रमाण अणु उर्जा वाठार खाजगी मळाचेर उपलब्ध करपा खातीर सरकारचो यत्न। नवी दिल्लीत आयोजीत रायझिंग भारत शिखर बसकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें प्रतिपादन। केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत वेगवेगळ्या विशयांचेर जाले निर्णय। रेल्वे दोट्टीकरण आनी शेती शिपणावळ येवजणेक मेळ्ळ्या मान्यताय। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिल्या माहिती। भारतीय रिझर्व्ह बँकेचो 2 म्हयन्याळी पतधोरणीय नियाळ जालो जाहीर। बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी पतधोरण केलें घोशीत। राज्य मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत स्क्रॅप वाहनां पावणेर काडपा खातीर मेळावे घेवपाचो निर्णय। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी बसके उपरांत पत्रकारांक दिली माहिती। आनी खेळांत अर्जेंटिनात सुरू आशिल्ल्या ISSF विश्व करंडक सर्तींत रॅपीड फायर पिस्तूल प्रकारांत विजयवीर सिधू हांणी मेळयलें भांगरा पदक। बायलांच्या श्रेणींत सुरुची हिकाय मेळ्ळें व्यक्तिगत भांगरा पदक। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।